ज्यो गोष्टी या समाजात आमचे 12 डिमांडांपैकी काही गोष्टी उरलेल्यो त्या गोष्टीचेर उजवाड घालपाचो प्रयत्न केलो आणि कशा पद्धती त्रास जाता, कशा पद्धती कामां आडयतात आणि त्याचो मानसीक त्रास त्याका कसो जाता आणि संपूर्ण आदिवासी लोकांचेर कसो अन्याय जाता, कशें शोषण जाता, कशा पद्धतीन आमचे ट्रायबल लोक जगतात, त्यांचे जिणे कशे आसा हे लागींतल्यान आमच्या गोविंद बाबान पळयलेले आसात। आणि दर दिसा येल्ल्या दिसात गोविंद बाबा विचारतात, मंत्री बाब आमचे ट्रायबल भवन केन्ना जातले, आमचे ट्रायबल भवन केन्ना जातले, आमच्या ट्रायबल भवनान आमची भुरगीं थंय रावन केन्ना शिकतलीं, कशें ताचो आमकां फायदो मेळटलो, कशे पद्धती आमी शिक्षणा बाबतींत उंचेल्या पावण्यार पावतले, आमकां पणजेच्या शहरार रावपाक मेळना, आमचे कडेन पयशे ना हॉस्टेलार रावपाक, म्हणून आमी सरकारा कडेन मागणी मांडलेली की आमचे ट्रायबल भवन जावचें म्हणून। आणि गोविंद बाबा सांगलेल्या लोकांनी तूं हे ट्रायबल भवन बांदून घे। त्या पद्धतीन जे गोविंद बाबान ह्या ट्रायबल भवन जावचें म्हणून वारंवार आमच्या हायर ऑथॉरिटी आसा गोंयच्या सरकारा भितर तेंचे कडेन मिटींग घेतल्यो तर जायना, म्हणून गोविंद बाबान व्यवस्थीत आपल्या भाशणान कामां खंय उरल्या, कशी उरल्या, कोण आडयता, कशें आडयता हे सविस्तर मांडलें। आणि ताजे नंतर 27 तारखेक 27 मार्च 2025 बरोबर 9 वरांचेर डिबेट लागली आणि त्या डिबेटी भितर राजेंद्र देसाय, युगांग नायक आणि एडवोकेट सिद्धार्थ सावंत अशे 3 व्यक्ती भितर बसलेले। आणि जेन्ना ते डिबेट आमी पळयली ते पळयतना अकस्मात सिद्धार्थ सावंत हेणेन जे शब्द वापरले ह्या अनुसूचित जमाती भितर गावडा, कुणबी, वेळीप आसात, गावडे बिडे जे कितें आसात, गावडे बिवडे हेचो कितें हाजूनय आमकां 100 वर्सां पयलीं कशें आमकां ट्रीट करताले, कशी आमची हाल अपेक्षा करताले, कशें आमकां हिणयताले, कशें आमची टेस्ट करताली, कशें आमकां सकले दर्जाचे वर दाखयताले, अशा पद्दतीन तेणे वक्तृत्व केले। आज आमी उठाव संस्था एक कंप्लेन दिवपाक आयल्या द डेप्युटी सुप्रिटेंडंट ऑफ पोलिसाक। तुमकां खबर आसतलें 25 मे 2025 ह्या दिसा फोंड्या राजू कला मंदिरांत आमचो उठाचो प्रेरणा दिन हो डायरेक्टर ऑफ ट्रायबल वेलफेअर आणि उठा तेंच्या संयुक्त विद्यमानान आयोजीत केल्लो। आणि त्या वेळार जे मान्यवर आशिल्ले बाब गोविंद गावडे जे स्पोर्ट्स मिनिस्टर, आर्ट एंड कल्चर मिनिस्टर आसा आणि तशेंच उठाचे कन्व्हेनरूय आसात, तिणी जे भाशण केले त्या वेळार त्या प्रोग्रामाक, त्या भाशणाचे धरून एक डिबेट तिणी ऑर्गनायज केल्ली आणि तितून ॲडव्होकेट सिद्धार्थ सावंत हिणी एक आमच्या समाजा बद्दल ST समाजा बद्दल एक आमचे समाजाक नीच अशें दाखोवपा खातीर गावडे बिवडे म्हणले आणि हेजो आमी गोंयचे सगळे आदिवासी भाव भयणां निशेध करता। आणि आमी सुप्रिटेंडंटा कडेन मागला हेजेर जाता तितले बेगीन एट्रोसिटी एक्ट अंडर जो 1989 प्रिव्हेन्शन ऑफ एट्रोसिटी एक्ट आसा सेक्शन 3/1 हेजे अंडर बेगीतल्या बेगीन एक्शन घेवची, जेणे करून अशे जे आमकां पयलींसून आमच्या समाजाक सगळे लोक हिणयताले ते खंय तरी बंद जावपा जाय। कारण आमी एक एडवान्स नेशन म्हणून आमी फुडें वचपाचें सोदतात आणि आमचो समाजूय तितून भागीदार जावंक सोदता, म्हणून अशें आमकां हिणयचें न्ही, कारण आमचे सगळ्या लोकांचे सेंटिमेंट हर्ट जाल्ले आसा आणि म्हणूनच ही आमी कंप्लेन दिवपाक येयल्ली आसा। तिणी डिबेट अवश्य करची, पूण खंयच्या समाजाक, कारण आमी आमचे रायट मागतात। गेली 2003 आमकां जो STचो दर्जो मेळ्ळो त्या दिसासून आमी आमचे फंडामेंटल जे रायट आसा
जे आमकां सरकारान दिवना ते फंडामेंटल रायट मागपा खातीर आमी सगळे मुवमेंट करता, उठा संस्था प्रयत्न करता, हे सगळे गोंयचे भरचे आमचे समाज बांधव प्रयत्न करतात. म्हटलं तुम्ही ह्या हितून ना आमी उठा संस्थेची कमिटी आसा, मिनिस्टर आउट ऑफ स्टेशन आशिल्लो, आमी उठा संस्था बसून आमी डिसिजन घेतला आणि आमचे जे कार्यकर्ते आसा गोंयभरचे तेंचे आमकां कायम कम्युनिकेशनान आशिल्ले ते आमच्या तिणीच आमकां सांगले आमी कंप्लेन दिवं जाय नाल्यार परत आनी कोण तरी तयार जातलो. जे डिबेटी अवश्य जावच्यो पूण आमच्या समाजाक जर हिणयता जाल्यार ताका आमी उत्तर मागो जाय, ताका जी ख्यास्त आसा ती ख्यास्त जावं जाय.